आयज भाविक यात्रा रथ हांगासर कृष्णा नगरात रेवडच्यान तेंच्यांनी मेणकुऱ्या व्हेलो, मेणकुरच्यान तेंच्यांनी साळान व्हेलो, साळानसून तेंच्यांनी मुळगांव व्हेलो आनी मुळगांवच्यान तेंच्यांनी थेट बिचोली कृष्णा नगरान हाडून तेंच्यांनी आमकां दर्शनाचो लाभ दिल्लो आसा। तेंचे स्वामीचे भाऊ मामाचे मना पासून आभारी आहात। आणि आम्ही जी प्रार्थना भाऊ मामा कडेन केल्लेली आहा, भाऊ मामा म्हणजे म्हादेवाचो शंकराचो अवतार आसा तो, तेन्ना आमी जी भाविकांनी सगळ्यांनी देवा कडेन प्रार्थना केली आहे, तेंची सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण जावनी, तेंची इच्छा पूर्ण जावनी, तांकां सुख समृद्धी आयुष्य आरोग्य प्राप्त जावनी ही देवाचे चरणी कडेन प्रार्थना करून हे सगळ्यांचे कल्याण जावनी, आमचो कृष्णा नगर आनंदी सुखलाभ कसो आसा तसो हेच्या पेक्षा आनी फुडल्या वर्सा चड जावनी अशी प्रार्थना करून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतात। हे ज्या पादुका आयल्या त्यो खंयसून? ही पादुका येयल्या ती आतामपूरसून तेंच्यांनी रेवाडे हाडलेली आसा आनी रेवाडीसून तेंच्यांनी ही गोंयांत मोहीम चालू केल्लेली आसा आनी ही मोहीम तेंच्यांनी लोकांक म्हणजे भाविकांक दर्शन घडोवन तेंची दर्शनाची पादुका तांकां प्राप्त करून तेंच्यांनी कमिटीन तेंच्यांनी घेतलेली आसा।